नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळेकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. दुयेंतीक नागोवन DDSSY सोंपोवन निमाण्या स्टेजीर दुयेंतीक GMCत धाडपी हॉस्पिटलांचेर खर कारवाय जातली. कोविड दुयेंतीक ॲडमिशन दिना तांचेर गोवा क्लिनिकल इस्टाब्लिशमेंट कायद्या खाला कारवाय जातली. लायसन्स सस्पेंड करपाकूय फाटीफुडें पळोवचें ना. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेची शिटकावणी. 70 खोतोड्या मेडिकल कॅम्प जालो. दुयेंतीक आयत्या वेळार GMCत धाडपी 1-2 हॉस्पिटलां खंय आसात. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी कापलो आणि निमाण्या स्टेजीर GMCत धाडलो अश्यो खुबश्या जाणांची कागाळी. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे नेमको होच मुद्दो धरून अशा हॉस्पिटलांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या. आयज कितें करता केन्ना केन्ना तुमकां हांव सांगता आयज कांय अशे प्रायव्हेट हॉस्पिटल आहा की मनशाक लास्ट पर्यंत व्हरता आनी मागीर गोवा मेडिकल कॉलेजान धुकलून उडयता आनी मागीर प्रेशर आमचो वाडटा कारण आमचे कडेन ICUचे बेड त्या तरेन कारण प्रेशर ते हॉस्पिटलाचेर आमी कारवाई करतले. आयज आमी क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट जो हाडला ते हांव स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करपाचो आमी ठरयल्ले आसा. खंयचेय प्रायव्हेट हॉस्पिटलान ह्या तरेचे रेफरल म्हाका आयले की लास्ट स्टेजीक तुमी पेशंटाक नागयता काय लास्ट स्टेजीक तुमी पेशंटाक तुमी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान धाडून दिता तर आमी तेजेर कारवाई करतले. कोविड दुयेंतींक ॲडमिशन दिना जाल्यार हॉस्पिटलांचेर गोवा क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट कायद्या खाला कारवाय. कोविड जर जालो प्रायव्हेट हॉस्पिटलान ॲडमिशन दिवंक ना तर आमी क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्टाच्या माध्यमांतल्यान सस्पेन्शन ऑफ लायसन्स बी करपाक आमी फाटीं रावचे ना. हे सगळे गोष्टी हांवें फायलीर घालून हांवें सेक्रेटरी कडल्यान मागून घेतल्या फायल कारण आमकां स्ट्रिक्ट रावचे पडटले. DDSSY सोंपोवन मागीर दुयेंतींक GMCत धाडटात. आयत्या वेळार GMCत धाडपी हॉस्पिटलां खंय आसात. आसा 1-2 असे हॉस्पिटल जे रेफरल करीत रावता. म्हाजे कडेन आयल्या आंकडे खंयच्या हॉस्पिटलान आयिल्ल्या कितें जाली परिस्थिती कशें आमकां लोकांची सेवा करपाक जाय हे सगळे गोष्टी मागीर आमी पळयता की लोक म्हणटा मागीर गोवा मेडिकल कॉलेजाच्यो स्टॅटिस्टिक्स पळयल्यार स्पेशली कशें वाडटा जेन्ना तुमी लास्ट मिनीट तांकां धुकलून दिता आनी पयलीं तांचे सगळे DDSY सगळे काबार करून आनी मागीर त्या मनशाक सांगता तूं आतां गोवा मेडिकल कॉलेजान वचून ट्रिटमेंट घे. हे हांवें सांगपाची गरज नाही, जनता सांगता. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. वाडटे कोविड केशीच्या फाटभुंयेर आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शना खाला देशभर आज आनी फाल्यां कोविड अरिश्टाच्या तयारे खातीर मॉक ड्रील. गोंयांत फाल्यां सगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांत कोविड दुयेंतीक हाताळपाक सुविधा दिवपाक कितें तयारी जाला ताचो नियाळ घेवन डाटा एकठांय करून मंत्रालयाक धाडटले. ऑक्सिजन सांठो वखदां कोविड वॉर्डाचे सुविधांचें जातलें इन्स्पेक्शन. वाडटे कोविड केशींचे फाटभुंयेर हॉस्पिटलांचे तयारेचो नियाळ घेवन देशभर सोमार आनी मंगळारा डाटा बेज मॉक ड्रील जाता. आरोग्य खात्यान सगळ्या राज्यांक कोविडाचे अरिश्ट लक्षांत घेवन तयारी करपाक सांगला. गोंयांत सोमारा मॉक ड्रील जातलो. मेडिकल ऑफिसर सरकारी हॉस्पिटलांनी वचून थंयच्या तयारेचो नियाळ घेतले. ऑक्सिजन सप्लाय वखदां कोविड दुयेंतीं खातीर खाटी आनी बाकीच्यो आरोग्य सुविधा हांची नोंद करतले. आरोग्य सचिवाच्या मार्गदर्शना खाला आरोग्य खात्यान सोमाराक कोविड दुयेंतींक दिवपी सुविधांचो डाटा बेज नियाळ घेतले. मॉक ड्रिला निमतान ऑक्सिजन प्लांटार कितलो ऑक्सिजन सांठो आसा, इंटेन्सिव्ह केस युनिट, कोविड वॉर्ड, मेडिसिन सप्लाय, मेडिकल इक्विपमेंट्स तपासतले. ताचो डाटा एकठांय करतले. डाटा कलेक्शन जाल्या उपरांत तो आरोग्य मंत्रालयाच्या पोर्टलार घालतले. 27 डिसेंबर 2022 दिसा असो मॉक ड्रील जाल्लो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. अंदूच्या बजेटांतल्यो घोशणा 100% लागू करपाच्या हेतान मुख्यमंत्र्यान सगळ्या खात्यांच्या सचिवां बरोबर आज बसका. कृती आराखडे तयार करून खोलायेन चर्चा करपाचें थारला म्हूण सुत्रां सांगतात. 26,840 कोटींचो बजेट लागू करतना स्वयंपूर्ण गोंयची मोख पुराय कशी करप हाचेर खंय मंथन. केंद्रीय येवजण्यो लागू करपा खातीर नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करची म्हणून खंय सुचोवणी. गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर बजेटांत जाहीर येवजण्यो पुराय तरेन कशें लागू करप हाचेर मुख्यमंत्र्याचो फोकस. 26,800 कोटींचो बजेट अंदू जाहीर केला. बजेटांतल्यो येवजण्यो आनी तरतुदी पुराय तरेन लागू करपाचेर सरकाराचो फोकस. सगळ्या खात्याच्या सचिवांची सोमारा मुख्यमंत्र्या कडेन बसका दवरल्या. ताचे पयलीं येवजण्यो कशें लागू करप हाचेर सचिवांक कृती आराखडो करपाचोय निर्देश दिला. गोंयचो बजेट राज्याच्यो येवजण्यो लागू करप तेच वांगडा केंद्रीय येवजण्यो गरजू मेरेन पावचे म्हूण नोडल अधिकारी नेमचे म्हूण मुख्यमंत्र्यान खंय खात्याच्या सचिवांक अर्ज दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पर्यटना खातीर गोंयांत आयिल्ल्या केरळच्या एकल्याक बुट्टना गोंयकार तरणाट्यान साल्वार केलो. घडणूक शापोराची. नुस्तेकार राज चोडणकार आनी वांगडी रापणेक गेल्ले कडेन तांकां तो ट्युरिस्ट बुट्टना दिश्टी पडलो. ताणें फाटीं फुडें पळयनासतना जिवाची पर्वा करिनासतना ताका साल्वार केलो.
राज चोडणकाराची गोंयभर तोखणाय. शापोरा एका नुस्तेकार तरणाट्यान केरळच्या एका टुरिस्टाक साल्वार केलो. रापणेक गेल्ले कडेन राज चोडणकार आनी वांगड्यांक एकलो टुरिस्ट हात दाखयतना दिसलो. बुडपी टुरिस्टाक कशे तरेन साल्वार केलो ते विशीं राज चोडणकारान प्रुडंटाक म्हायती दिली. बांगड्यांक म्हणून भायर गेल्लो येतालो धा कितें जाल्ली 10-10:30 आनी पळय म्हाज्या मानांनी ताका पळयलो की एकलो हात दाखयता आनी ताका उलोवंकूय जायना तो भियाल्लो जाय आनी मातसो उदकान आसलो. मागीर हांवें कितें केलें आनी म्हटल्यार काडया आनी व्हडे बी बेगे काडले आनी ताका लायफ जॅकेट घातले आनी वयर काडलो आनी हांवें पुलिसांक तेज्या पयलीं हांवें इन्फॉर्म केल्लें पुलिसांक आनी एका फायरा तांकां मागीर सांगलें. मागीर मात ताका एक म्हणल्यार इंग्लीश उलोवपाक आनी हिंदी उलोवपाक तो कितें उलयता तें आमकां कळना. गोंयचो तो ना गोंयचो न्हू तो केरळाचो. ओके बायलो. आतां खंय हॉस्पिटलान आसा काय? तें म्हाका कांय इन्फॉर्मेशन ना. हांवें पुलिसांक इन्फॉर्म केलें जेपी कडेन वडोला आयले तेंचे कडेन मागीर दिला ताका. खंय हो आतां इन्सिडंट एक्झॅक्ट? हो एक्झॅक्ट आतां आमचें मस्त आहा पळय तोंड आहा दर्याचें आमच्या शापोरा थंयसरूच मेन ती आमची नस्त आहा थंयसरूच चापोरा. शापोरा. प्रुडंटा खातीर नवसोराज साळगांवकार. गोंयांत अल्पवयीन चलयांचे अपहरण करपाची प्रकरणां वाडत आसात म्हणून शॉकात डाटा विधानसभा अधिवेशनांतल्यान भायर सरला. 2021 34, 2022 48 जाल्यार अंदू 13 मार्च मेरेन 12 केशी नोंद जाल्यात. हुस्को करपाची गजाल म्हणल्यार 8 केशी सुटूंक ना. अपहरण करपी चडशे वळखीचे. सोद लागिल्ल्या चडशा चलयांचेर लैंगीक अत्याचार. खासा रिपोर्ट. गोंयच्या विधानसभा अधिवेशनांतल्यान एक शॉकात डाटा भायर सरत आसा. गोंयांत अल्पवयीन चलयांचे अपहरण करपाची प्रकरणां वाडत आसा म्हूण शॉकात गजाल भायर सरल्या. 2021 34, 2022 48 जाल्यार अंदू 13 मार्च मेरेन 12 केशी नोंद जाल्यात. हुस्को करपाची गजाल म्हणल्यार 8 केशी सुटूंक ना. 2021 2, 2022 3 जाल्यार अंदू 3 केशी सुटूंक ना. केस नोंद जातात पुलीस एक्शन घेवपाक सुरवात करता. चलयो सांपडल्यो काय तांकां पालकां कडेन दितात. 2021 34 32 चलयांक सोडून तांकां घरा पावयले. 2022 48 45 चलयांचो सोद लागलो. अंदू सुरवातीच्या 2.5 म्हयन्यांत 12 चलयांचे अपहरण जाल्ले. 9 सांपडल्यो. तिगांचो सोद चालू आसा. चडशा केशींनी अपहरण करपी शेजारी असतात ना जाल्यार त्या चलयांक वळखुपी कोण तरी आसता. तशेंच अपहरण जाल्या उपरांत चडशा चलयांचेर लिंगीक अत्याचारूय जाल्लो आसता म्हूण डाटा सांगता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मडगांवच्या आदल्या टाळेकोट इमारतीत पयलीं सारकें काम सुरू जातलें. दुरुस्तीची सगळीं कामां पुराय जाल्यात. साधन सुविधा जाग्यार पडिल्ल्यान आज सावन परत आदले बिल्डिंगेतूच ट्रायल कोर्टाची कामां सुरू. दुरुस्तीच्या कामाक लागून 4 कोर्ट रूम जिल्लो कोर्टात व्हेल्ले. वर्क तांचे कंप्लीट जाल्ले आसा आनीक मंडेच्यान आमी परते बॅक टू द सेम ट्रायल कोर्ट. तांचे सगळे जे आसा पळय नळे फुटलेले बी आशिल्ले पळय तांच्यांनी सगळें काम केल्लें आसा. प्लस आमचो बार रुमान जे इनिशियली जो उदक येवपाचें लागिल्लें पळय ते लिकेज बी सगळे क्लीन केल्ले आसा तांच्यांनी. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर दे हॅव प्रोवायडेड आनी सगळे पळया मंडेच्यान वी आर शिफ्टिंग बॅक टू द ट्रायल कोर्ट्स अगेन. आनी मंडेच्यान फूल फ्लेज ट्रायल कोर्ट जी आतां डिस्ट्रिक्ट कोर्टान व्हेल्ली पळय ती आतां मंडेच्यान सुरू जातली. हांगा कोर्ट जे आशिल्ले पळय 4 कोर्ट रूम जे व्हेल्ले पळय ह्या कोर्टांतल्यान त्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंगेन ते मंडेच्यान वी आर स्टार्टिंग बॅक फ्रॉम द सेम ट्रायल कोर्ट ओल्ड बिल्डिंग. आतां कितें आसा वन्स यू गो देर आनी एक पावस आयलो म्हणटकच आमकां कळटलें न्ही बाबा कितें इश्यूज आनी फेस जावपाचे आसा ते. बट सद्या तरी पयले जाल्यार दिसता द वर्क इज गूड एटलिस्ट फॉर टायमींग. लेट अस सी वॉट इज हॅपनिंग. लेट द रेन्स कम. एक फावटी पावस आयलो म्हणटकच देन वी कॅन बी फायनली सेईंग दॅट येस वेदर वी आर हॅपी or we again go back to the government and tell them baba the work is not proper. Let us see. बायलांचे कपडे सवाय भितर होलसेल रेटीत मेळपाची सुवात म्हणल्यार बेळगांव नार्वेकर गल्लीतले सुनील टेक्सटायल्स. खंयच्याय प्रकारची साडी आसूं बायलांचे कपडे आसूं एकाच सुवातेर मेळपाची वेवस्था सुनील टेक्सटायल्सान केल्या. तांच्या नव्या शोरूमाचें उक्तावण जालें. रिटेलरांची लोकांक बरी सेवा मेळची योग्य दरात मेळची म्हणून तांचो यत्न. सुनील आणि राकेश कटारियान 1985 सुनील टेक्सटायल्स नांवान साडयेचो वेवसाय सुरू केलो.
थळाव्या लोकांनी बऱ्या कपड्यां खातीर भायल्या गांवांत वचचें न्ही हें चिंतून सवाय भितर कापडां दिवपाक सुरवात केली. देशांतले सगळ्या तरेचे साडयो बायलांचे कपडे आतां बेळगांवा सुनील टेक्सटायल्सांत मेळटात. वर्षातनं 7-8दा सुरत, बेंगलोर, बनारस असं लोक जायचं, त्यांना थांबवायचं आणि आपल्याकडे त्यांनी माल घ्यावा. ही सगळ्यांच्या गिरायकांचं साथ बी आम्हाला मिळत गेली. आता भारतातल्या सर्व शहरातील साडी आपल्या एकच छताखाली आपल्या सुनील टेक्सटाईलमध्ये मिळते. लोकांना आता बेंगलोर, मऊ, बनारस, मिरोड, सेलम, मालेगाव, नववार हे सगळ्या ठिकाणी रिटेलरना फिरायची गरज नाही. सगळं ठिकाणाचा माल एकच छताखाली सुनील टेक्सटाईलमध्ये मिळते आणि सगळ्या गिरायकाचा भरपूर सहयोग आम्हाला मिळाला. कर्नाटकात आणि गोव्यात आमच्या सेगमेंटमध्ये साडी सेगमेंटमध्ये सगळ्यात मोठं शोरूम आपलं सुनील टेक्सटाईल हे जवळपास 25 ते 30 हजार स्क्वेअर फूटमध्ये आम्ही हे व्यवसाय आता चालू करणार. नवीन प्रिमायसिस सुनील टेक्सटाईल म्हणून मी नार्वेकर गल्लीत चालू केलेली आहे. हे फक्त एक संस्था म्हणून आम्ही काम करत आहे. लोकांची माझे कामगारांची माझे जुने कामगारांची याच्यात खूप मोठं सहयोग आहे. मी माझ्या मेहनतीनं कोशिश करून की बाबा सगळी व्हरायटी एकच प्रिमायसिस एकच दुकानमध्ये अंडर वन रूफ करायची मी कोशिश करायला की बाबा त्यांची सगळं त्यांना एकच ठिकाणी मिळून जाईल. आमचं साडीचं शोरूम आहे, ड्रेस मटेरियल, घागराज, चुडीदार सेट्स याप्रमाणे आम्ही ब्लाऊज पीस, शर्ट पीस, पॅन्ट पीसचं पण आपण C&Fचं काम करतो. त्या हिशोबाने जेवढे होईल तेवढं आपण एकत्र होऊन एकच जागामध्ये सगळं मिळावं आणि आमच्या कस्टमरला त्रास कमी व्हावा याच्यावर आपण खूप लक्ष देत हा आता नवीन शोरूम चालू केलेला आहे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गुड फ्रायडेक येशूक खुर्सार चडयल्लो. 3 दिसां उपरांत आयतारा तो पुनर्जिवीत जालो आनी भावार्थ्यांक परत दर्शन दिलें. हो आयतार संवसारभरांतल्या क्रिस्तांवांनी मोठ्या उमेदीन आनी भक्तिभावान इस्टर संडे म्हणून मनयलो. गोंयांतूय मुखेल इगर्जींनी मध्यान राती मिसा जाली. पळयात क्रिस्तांवांचो हॅपी इस्टर. आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. फ्रंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.